हरशी आम्ही आयकता की चिंबल पंचायत ही वेगवेगळ्या कारणां लागून चर्चेंत आसता. ह्याय खेपेक चिंबल पंचायत एक वेगळ्याच कारणां लागून चर्चेंत आसा. 24 एप्रिलाक नॅशनल पंचायती राज डे हो सेलिब्रेट जाता आणि त्याच्याच निमतान जे पंच आणि गांवचे लोक हे थंय चिंबल पंचायतीन जमले. आता पळयता जाल्यार कशें की 11 पंचायतले फक्त 3च पंच हे त्या दिसा हजर आशिल्ले. ते म्हणटा ते सरपंच, डेप्युटी सरपंच आणि एक पंच. आता 12,000 लोकांतले फक्त 5च लोक थंयसर हजर आशिल्ले. सो हे सगळे पळोवन जे लोक आशिल्ले तेंच्यांनी ठराव मांडलो की जर अशी परिस्थिती आसा जाल्यार नॅशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेट तरी कित्याक करपाचो. 24 तारीख आमकां नोटीस कळ्ळी की 24 तारीख शुक्रारा ग्रामसभा आसा म्हणून स्पेशल ग्रामसभा टू सेलिब्रेट पंचायत राज ऍक्ट म्हणजे पंचायत राज दिवस. सो तेन्ना आमी जेन्ना क्वेश्चन्स केले आमी सरप्राईज जाले की 3च विलेजर्स आसले आमी मागीर आनीक 2 जाण येयले 5 विलेजर्स टोटल एक सरपंच आणि डेप्युटी सरपंच आणि एकटी पंच सो 3 पंच. सो 11तले 3 पंच मेंबर आसले आणि 12,000 लोकांतले फक्त 5 जाण विलेजर्स आसले आणि कशें आमी सेलिब्रेशन करपाचें. सो आमी ठराव मांडलो की हो पंचायत राज आमी डे आहा तो सेलिब्रेट करिना फॉर वेरियस रिजन्स की ग्रामसभा पंचायत जी टायमार घेयना. आतां एप्रिलाची ग्रामसभा आसली, एप्रिलाची ग्रामसभा घेवंक ना, जानेवारीची पेंडिंग आसा ती घेवंक ना, मागीर जुलयाची येतली ग्रामसभा. 5 कोटीचे बजेट आसा, बजेट अजून सँक्शन पास करूंक ना. आमी ते कितें एडजस्ट करून परत फुडें येयल्ली मात अजून ते पास करूंक ना. आनी जो फंड आसा जो सुमार 1.5 कोटी सुमार हे फायनान्स 15 फायनान्स फंड सोडलेले आसा. सो हे जेन्ना पंचायत राज वायलेट करता, जेन्ना पंच सरपंच पंच मेंबर जेन्ना अवेरनेस करपाक जाय, सेलिब्रेट करपाक जाय तेन्ना ते काय करिनासतना सगळे करता. आणि तेंच्यांनी एक फंक्शन दवरलेलें बारीकशें की जे इलेक्ट्रिशियन आसा नाल्यार कोण स्टाफ आसा तांकां फॅसिलिटेट करपाक लोकूच ना, त्यांचे 3-4 लोकांचे उदून तुमी फॅसिलिटेट तांकां केला. सो अशें गुपचूप पंचायत राज डे थंयसर सेलिब्रेट करूंक सोदतालो तो आमी सांगला, तो आमकां तेका आमी विरोध केला आणि आता ते ग्रामसभेक आमी सांगला की हो मुद्दो आमी परत घेतलो म्हणून सांगलेले आसा.